Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. रुताच्या पुस्तकावेलें वाचप. नोएमीक घोवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो. भोव गिरेस्त आनी एलिमेलेकाच्याच घराण्यांतलो. ताचें नांव बोआज. मोआबीत रुतान नोएमीक म्हळें, म्हाका वचून दी गे आनी म्हाका बरे भाशेन घेयत त्या मनशा फाटल्यान कोणशो पुंजायता. तिणें तिका जबाब दिलो, वच गो म्हजे धुवे. ती गेली आनी शेतांत वचून लुंप्या फाटल्यान कोणशो पुंजावंक लागली. तिच्या नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेलेकाच्या घराण्यांतल्या बोआजाचो आसलो. बोआजान रुताक म्हळें, म्हजे धुवे आयक आनी सांगता तें समजून घे. ह्या शेता भायर दुसरे कडेन आनीक कोणशो पुंजाय नाका. ना म्हूण हांगासरली कोडसरूं नाका. म्हज्या कामेऱ्यान चाकरां बराबर राव. तीं लुंतात त्या शेताच्या कुडक्याचेर दोळो दवर आनी तांचे फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचना जावंक हांवें म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलोल्या आयदनांतलें पिये. तेन्ना जमनीर सोरपोट पडून रुतान बोआजाक म्हळें, हांव पोरकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालच्याक हें भाग म्हाका खंयचें? बोआजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतोच तुजे सासूमाये लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुजे आवयक आनी खाशा तुजो जल्म देश सोडून तुवें आदीं केन्नाच वळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जियोंक आयली तेंय हांव जाणा. उपरांत बोआज रुता कडेन लग्न जालो आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी ती एकठांय जातूच सर्वेस्परान तिका गोरबेस्त जायशी केली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. बायलांनी नोएमीक म्हळें, सर्वेस्पराक आर्गां, कारण ताणें मेल्ल्याक आपणाचे सुवातेर आपलें नांव इस्रायलांत सांबाळूंक आयच्या दिसा लागशिल्ल्या सोयऱ्या विरेत दवरूंक ना. हो भुरगो तुका बुजवण दितलो आनी तुजे उतार पिरायेर तुजो आदार जातलो. कित्याक तुजो मोग करता आनी तुका 7 पुतां परस अदीक वर्ती जावन आसा ते तुजे सुनेक एक पूत जल्मला. आनी नोएमीन भुरग्याक आपले उंटयेंत घेतलो आनी आपलोच पूत कसो ताका धरून ती ताचो परामोस करूंक लागली. आनी शेजारच्या बायलांनी ताका एक नांव घालें. तांणी म्हळें, नोएमीक एक पूत जल्मलो आनी ओबेद म्हूण ताका नांव दवरलें. तो जेसेचो बापूय आनी हो दाविदाचो बापूय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तीं, सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. तुज्या घराच्या उणती भितर सुफळ दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान
जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जो बाप सर्वेस्वराची भोक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्वराची भोक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत हावन सर्वेस्पोर तुजेर आशीर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नात्रां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जो बाप सर्वेस्वराची भोक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. उद्गार. एकलोच तुमचो बाप स्वर्गार आसा तो, आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपल्या शिसांकोडे उलोवन जेजून म्हळें, मोइसेसाच्या आसोनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात. म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां पोरमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तळून वचो तसलीं ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायत शेना. मनशांक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो कोडण्यो करतात. देखून मंत्रां पोत्रांची पोदोरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोसरांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो स्वातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारू म्हूण आशेव नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. नियाळ. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. माथ्यो 23:22. नियाळाक आधार. जिवितांत आमी स्वतान वयर सोरूंक जाय. ह्यो ओळी आमचो समाज आमकां शिकयता. जिवितांत आमी वयर सोरूंक गरज, पूण कशे भाशेन काय? आडगां नाडगां करून काय? आमच्या बोळाचेर पातयेवन काय? आयच्या पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानांतल्या नियाळांतल्यान कितें तरी आमच्या जिणेक लावंक आमकां मेळटा. रूथ विधवा जावन लेगून आपले सासूमाय सांगाताक खालतीकायेन जियेता. ती आपल्या सासूमायचो परामोस करता म्हूण वडवीक सोदिना. धर्मशास्त्री आनी फारिजेव फकत प्रवचनां करूंक हुशार, जिवीत
सोबोना. रूथ आपल्याक व्हड सुवातो सोदिना. जिवितांत ल्हानविकायेन देवाची शिकोवण पाळटा. फारिजेव आनी धर्मशास्त्री समाजांत व्हडल्यो सुवातो सोदताले. रूथ आपलो धर्म आपल्या मोवाळ उतरांनी आनी बऱ्या कोरण्या उद्देशीं पाळटा. फारिजेव आनी हेरांक धर्म म्हणल्यार एक भायली दाखोवपा सारकी कोरणी. रूथ आपल्या जिवितांतल्या दुखाचें ओजें आपुणूच उबारता. फारिजेव आदी सोसू नोजो तोसलीं ओजीं बांदून हेरांच्या भुजांचेर घालतात. रूथ वावराची ओस्तोरी. फारिजेव हांकां तोंडान होडपण सांगप आनी बोबके मारपाची संवय. रूथ त्यागी जिविताक वेंग मारता. देवाचो आशिर्वाद अनुभवता. धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूचेर सोदांच आड उलोवन देवा थंय पयस आसतात. आमी रुथा भाशेन ल्हान खालतीन जावन देवाचो आशिर्वाद घेवन जियोवया. सुर्गींच्या बापा, ल्हान खालतीन जावन दुसऱ्यांचे सेवेंतल्यान तुजो आशिर्वाद आनी मोग अनुभवूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.